श्वेतवरः कल्पे कलियुगे। हांव श्रद्धा दळवी आणि राजेश आणि दीपाचे क्लोज फॅमिली फ्रेंड। जाली 6-7 वर्सां आमी एवरी इयर गोकुळ अष्टमीक आसता आणि दर वर्सा एक नाविन्य येता गोकुळ अष्टमीक। ती कृष्णाची मूर्ती धरून सजावट धरून ज्या तरेन भजन किंवा ज्या तरेन बाकीचो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इवनिंगाक आसता तो वेगळ्या वेगळ्या तरेन दर वर्सा इवॉल्व जाता कसो दिसता। आणि जेन्ना आमी पुजेक बसतात, जेन्ना पुजा चालू आसता कृष्णाची, सगळे वातावरण इतले प्रसन्न आसता की इट रियली फील्स गुड। सो एवरी इयर वी रियली इगरली वेट फॉर जन्माष्टमी। सोमनाथ सावंत, राजेश आणि दीपा आमची व्हेरी क्लोज फ्रेंड्स, आमचे फॅमिली फ्रेंड्स जाले आतां। आणि अशें तायेशाचे एवरी प्रोग्रामाक आमी हांगा आसता। आणि गोकुळ अष्टमी हो एक आमचो खास सारको सण जाल्लो आसा। हो इतलो सामको राजेशा खातीर इतलो हें जाल्लो आसा, म्हणजे इतलो फेमस जाल्लो आसा। मी दीपा नरेंद्र नाईक। आम्ही सुरुवातीपासून या फंक्शनला येतोय आणि इथे येऊन आम्हाला खूप बरं वाटतं। एकदम पॉझिटिव्ह सगळं ॲटमॉस्फिअर असतं, खूप छान फिलिंग येतं। ते नरेंद्र नाईक, माझे एसोसिएशन आता 8-9 वर्सां जाली राजेश बरोबर आसा। जेन्ना जेन्ना राजेश म्हाका मेळटा ना, म्हाका एकदम पॉझिटिव्ह फिलिंग येता आमचे ताका पळोवन। आनी आतां हांगा येयल्याक तर चडूच जाता, जे ह्या फंक्शनाक येयलो काय खूब बरें दिसता। आनी हांव तेचें केन्नाच फंक्शन चुकयना, म्हाका टायम काडून येता हांव अरुण गणेकर। आनीक स्पेशली आज जन्माष्टमी खातीर आयिल्लो आसा। पयलीं एक्चुली आमी चडशे नारवी थंय वयताले, पण जेन्ना हे राजदीपान हांगा स्टार्ट केले तेन्नासून प्रत्येक वर्साक जी लोकप्रियता जी आसली पळय ह्या गोकुळ अष्टमीक ती पयलीं कमी आसली। आतां हळू हळू जे प्रोग्राम पळयले ती नवी लास्ट म्हाका दिसता लास्ट बासुरी वादन बी आसलें आतां, म्हणजे एक एक्टिविटी एक प्रोग्राम आसा न्ही ते पळोवपा खातीर चड लोक येता। Hi, my name is Xavier and I'm from Margao. It's nice over here in Rajdeep Builders that we come every year for this
It's really wonderful to see every year so many families, friends, and our own people come over here to worship the Lord Krishna here. माझे नाव श्याम गावकर आणि राजदीप म्हणजे राजेश तारकर आमचो फ्रेंड. ताणें जेन्ना कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलें तेन्नाच्यान आमी ताज्या प्रोग्राम म्हणजे गोकुळाष्टमीच्या प्रोग्रामाक येता. पयलीं ते व्हडल्या भाटान रावताले, थंयसर स्टार्ट जाल्ले ल्हान प्रमाणान. आमी चडशे फ्रेंड सर्कल ताजे आसताले प्रोग्राम, तो प्रोग्रामूय दवरताले तेन्ना. आनी आतां तेजें जें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, जी प्रगती चालू आसा आनी जो ताणें भाव कृष्णाचेर दवरला आनी जो आयज मोठ्या प्रमाणात जी गोकुळाष्टम म्हणजे हांगासर सेलिब्रेशन जाता, तातूंत मोठ्या प्रमाणात आयज सगळे ताजे फ्रेंड सर्कलूय ताजे कस्टमर सगळे मोठ्या प्रमाणात येता. आनी अशेंच फुडें अशीच प्रगती जावची आनी असोच मोठो कार्यक्रम फुडें चालू उरचो आनी आमी सदांच प्रोग्रामाक येतले हांगासर. It's good to be here in Dona Paula today to be in this Gokulashtami function. I am great thankful to the one who is working, Mr. Xavier sir, who brought me here today to be involved in this function today. I am very grateful, and also to Rajdeep Builders who have organized all of this, and thank you very much. हांव शिराज पयखोत, राजेशाचो हांव फ्रेंड आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की ह्या राजेशाच्या वर्साक एक 4 महाउत्सव जाता, तातूंतलो हो एक सामको देवाचो महाउत्सव. आनी हो खंयच्यान स्टार्ट जालो, एक 2009 पर्यंत 2009 हो स्टार्ट जालो तालिगांवच्यान. ताजे पयलीं म्हणजे राजेश जेन्ना म्हाका मेळ्ळो तेन्ना राजेश म्हणटालो आमचे पारंपारीक घरा कडच्यान हें स्टार्ट जातालें, म्हणजे ताजे आखाड्या माशेलान. सो हांगा आमी तालिगांव जेन्ना 2009 हें स्टार्ट केलें तेन्ना स्टार्ट करता करतना एक गोकुळाष्टमी एक स्मॉल बारीक प्रमाणांत आशिल्ली, बारीक प्रमाणांत अशी. आनी आमी एक एक ताका एक राजेश कसो आहा तो सामको कलाकार, तो एक प्रत्येक आयटम तो अशी लायटली बी कांय करिना, मागीर ताजे प्रत्येक हाका एक नक्षीकाम आसता. नमस्कार, हांव सागर नायक, हांव राजेशाचो फ्रेंड. ही गोकुळाष्टम जी आसा, आज जी गोकुळाष्टम आसा ती गोकुळाष्टम राजेशाच्या घरा कडल्यान, पारंपारीक घर म्हणजे जे आखाड्यार ताचें घर आसा थंयच्यान चालू जाल्ली. ती मागीर आमी जेन्ना हांव राजेशाचो पयलीं पासून फ्रेंड, सो आमी जी ताजे सिद्धिविनायक हावजींग कोऑपरेटीव सोसायटीन तो रावतालो तेन्नाच्यान आमी ती मातशी मोठ्या प्रमाणान करपाची आयोजन केलें. आमी सगळे फ्रेंडांनी मित्रांनी सगळे ताच्या. आनी जे आमी आमचे जे पळय लोक येताले तेन्ना एक फ्यू म्हणजे जवळ जवळ 50 लोकां कडल्यान, म्हणजे ताजी फॅमिली आनी फ्रेंड्स आनी क्लोज कनेक्टेड. तेन्ना ही वॉज नॉट अ बिल्डर, तेन्ना तो SBIन आशिल्लो, हे सगळ्यांक खबर आसा. सो आतां ती हळू करून ती गोकुळाष्टम आसा पळय न्ही, ताजें एक स्वरूप एक मोठे फेस्टिवलाचें जालां. अंदू आशिल्लो ऑलमोस्ट अरावंड 300 to 500 पीपल आशिल्ले. ह्या फावटी आमी अशें मानता की ऑलमोस्ट 1000 लोक तरी येवपा आसा, कित्याक येवन वचप लोक अशे खूब येता हांगा थिंगा. सो डेफिनेटली आयज पळोवपाक मेळटलें की प्रोग्राम आसा म्हणल्यार जाल्यार डेफिनेटली हांगा 1000 लोक तरी येवन वतले आनी बसपाक म्हळ्यार ऑलमोस्ट 200 लोक आसतलेच आसतले. लास्ट इयर बीइंग अ पार्ट ऑफ राजदीप हांगा जें आमकां काम केल्या उपरांत हांगा एक पॉझिटिव्ह एक एनर्जी मेळटा तुमकां प्रत्येक टायमाचेर. ओके, जे सर आमकां ऑलवेज सांगता की बी अ कृष्णा कॉन्सियस. ओके, ताचेर आमच्या कामाचेर बरो परिणाम जाता आनी बाय रिजल्ट राजदीप हे मार्केटान बरें नांव करता. थँक्यू. नमस्कार, हांव संदीप थळी. राजेश तारकार म्हजो खूब जवळचो मित्र आसा आनी हांव ताज्या दहीहंडी प्रोग्रामांक म्हणजे गोकुळाष्टमी प्रोग्रामांक खूब वर्सां जालीं आतां नियमीतपणे येता. हो एक जो कार्यक्रम ताणें अष्टमीचो केल्लो आसा तो खूब बरो सांस्कृतीक कार्यक्रम केला, जेणे करून आमच्या भुरग्यांक आतांच्या पिढीक खूब कितें अनुभवूंक मेळटा. नमस्कार, दर वर्सा येता हांव आमचे राजेश तारकराच्या गोकुळाष्टमीक आनी बरें दिसता हांगा येवन. सो ह्या वर्साय म्हाका आपयलो म्हणून आमी अटेंड केले. थँक्यू. नमस्कार.
प्रत्येक वर्सा न्हू आतां आमी अष्टम सेलिब्रेट करता पळय ते आतां एकदां येयल्ले लोक ते परते केन्नाच सुटना येता पळय ते परते विचारता तांकां तें इन्विटेशन ना न्हू जाल्यार ते आमकां विचारता गावता थंय अरे अंदू आमकां इन्विटेशन ना मरे कितें जालें काय म्हणून ना काय ना आमचो कितें आतां लोकांचो हें वाडटा ते प्रमाणे आमचें ते हें जाता स्टाफ आमी इन्विटेशन आमी दिता लोकांक आमी इतली वर्सां जालीं आतां म्हणजे सेलिब्रेट करता जवळ जवळ 2009तल्यान हांगा सुरू केलें तशी आमच्याय घरा जाता अष्टम पण आमी सगळीं मेळून फ्रेंड्स हांगा व्हडल्या प्रमाणान सेलिब्रेट करता आनी खूब बरें दिसता आमकां जेन्ना सगळीं असो मित्र परिवार आमचो पूर्ण जी फॅमिली किंवा आमचे फ्रेंड सर्कल्स आनी बाकीची जी म्हणजे सगळे स्टाफ आनी येता आनी आमचे उमेदीन सगळीं एकठांय जावन स्वता हिरिरीन भाग घेवन सेलिब्रेट करता तेन्ना खूब आनंद जाता आमकां सगळें बरें दिसता. ओवरऑल म्हणल्यार 2 वर्सां जालीं येता आमी हांगा आनी एकदम शांत वातावरण आनी बरें एकदम देवळान देवाचें दर्शन हांगा जाता बरें भजन किर्तन सारकें वेवस्थीत जाता बरें दिसता मनाक समाधान जाता आनी एकदम बरें दिसता अशें खूब लोक येता वयता म्हणल्यार बरें एक देवळान गेल्ल्या सारकें जाता सारकें. हांव सर्वेश फुलारी माशेलांतलो राजेश सरा कडेन म्हजें बऱ्यापैकी रिलेशन आसा आनी राजेश तारकार आमकां पयलीं पासून आमी राजेश तारकाराक वळखता ऑर्केस्ट्रान आनी तशेंच बरे कलाकार राजेश सर आसा तशेंच ते हांव गेलीं 2 वर्सां जालीं तेंच्या घरान जन्माष्टमीक सावन आनी बाकीचें आमचें कितें सेवा करपाचें आहा ती करता आनी हांगा वातावरण एकदम प्रसन्न अशें आसता आयल्या बरोबर देवळान एका आयल्ल्या भशेन दिसता. म्हजें नांव सायली टाणेकर हांव सिनियर लीगल मॅनेजर राजदीप बिल्डर्स सो हांगा म्हाका 4 वर्सां जालीं हांगा कंप्लीट आनी हो जो उत्सव आसा तो एक खूब अदर दॅन स्टाफ म्हणूं येता आमचो फॅमिली उत्सव कसो आमकां केन्नाच अशें दिसूंक ना की आमी स्टाफ कशे हांगासर म्हणून आनी ज्या तरेन हो उत्सव सेलिब्रेट करता सर तेंचें खूब डेडिकेशन जें आसा कृष्णा बाबतींत तितून तेंच्यांनी आमकांय तयार केला की कृष्णा कॉन्शियस जावन कशें वागचें कशें लोकां वांगडा वावुरचें सो आमकां सराक आमी गुरू कशें मानता आनी ते कृष्णाचे फॉलोवर आसा सो ऑटोमॅटिकली आमी कृष्णाचे फॉलोवर्स जावन आसा हांगा. नमस्कार. आज आम्ही राजदीप बिल्डरच्या वतीन जी जन्माष्टमी म्हणजे श्रीकृष्ण जयंती जी मनयतात ताका आज आम्ही त्या सगळ्या कार्यक्रमाचो सगळ्या पुजेचो आम्ही सहभागी जाल्ले आहात आनी ताचो आस्वाद घेतात. तशें हे पळोवपाक गेले जाल्यार आमी आतां राजदीप बिल्डर्स एक कन्स्ट्रक्शन क्षेत्राक एक बरी नांवरूपाक आयिल्ली एक बरी कन्स्ट्रक्शनची एक बरी बिल्डर्स हे जाल्ली आहा. नमस्कार. राजदीप बिल्डर्स हाचे सर्वेसर्वा राजेश बाब तारकर हे आज गोमंतकीय वेवसाय क्षेत्रान जी उंच भरारी घेतलेली आसा ते उंच भरारीचे कौतुक करपा खातीर आमचे कडेन शब्द आमकां मेळना. इच्छाशक्ती आसत आनी ध्येय जर आपल्या दोळ्या मुखार आसत तर आमी ह्या जगान कितेंय करूं शकता. धडाडीन फुडें सरपाची गरज आसा आनी हेच एक उदाहरण राजेश बाब तारकार हांणी ह्या आपल्या वेवसायांतल्यान दाखोवन दिल्लें आसा. पूण ह्या सगळ्या तेंच्या यशाच्या फाटल्यान आपल्याक फाटी ईश्वराची कृपा आसा अशें ते सदांच मानत आयिल्ले आसा. जन्माष्टमीच्या निमतान आज आमी हांगा सगळे राजेश बाब हांच्या आमंत्रणाक लागून हांगा एक जाल्या आनी तांणी ज्या तरेन कृष्ण जन्माचें सगळें वेवस्था केल्या ती पळयतकीच मन सामकें प्रसन्न जाता आनी एक वेगळ्याच विश्वान तूं गेल्ल्याचो तुका एक भास जाता. आनी भजन संगीत हातून तूं घुस्पून उरता. म्हाका दिसता कृष्ण हो जर समजूंक जाय जाल्यार ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तुका फुडें वचचें पडटा आनी तो प्रत्येक विशयाचेर तुका उत्तर दिवंक शकता. कित्याक तांची पळय जी गितां म्हणून तांणी सांगिल्ली आसा त्या गितेन तुमी जर खंयचोय श्लोक घेतलो किंवा अध्याय घेतलो जाल्यार तातूंत 18 आसा ते 18तल्यान तुमी मदीं खंयी सुद्दां जर सुरू केले जाल्यार तुमकां खंयी जर अडकल्लो आसत जाल्यार तातूंतल्यान मार्ग दिसता. तर अशा ह्या मनशाची अशा ह्या भगवानाची आज जन्माष्टमी म्हणजे आज जन्म आनी त्या दिसा आमी हांगा सगळे एक जावन
एक प्रसन्नतायेचें वातावरण निर्मिती करून ज्या तरेन आमकां हांगा हाडले त्या खातीर राजेश बाबाचे बी हांव उपकार मानता आनी देवान सगळ्यांक सद्बुद्धी दिवची, बरें आरोग्य दिवचें, कित्याक आतां सद्या विंगड तरेचे रोग पसरतात तेन्ना देवानूच ताजी आमची सगळ्यांची राखण करची अशें सगळ्यांक भलायकी मागून देव बरें करूं. गोकुळाष्टमाची सगळ्यांक पयली परबी. जशें वर्सान वर्स आमी अष्टमीक रावता तसो हांव बीन राजेशाच्या खऱ्या अष्टमीक रावता. कारण की जवळपास जाल्यार हांव राजेशाक आतां 7-8 वर्सां जालीं वळखता. आमी तालिगांवच्यान येवपी, म्हणजे तालिगांव तो तेजें सेलेब्रेशन आसतालें आनी त्या टायमा वयल्यान तो म्हाका विसरनासतना इन्विटेशन हें अष्टमीक दिता. आनी आमच्या घरा हो अष्टमीचो फेस्टिवल येदो व्हडलो आसतना सुद्दां हांगा टायम काडून येवचो पडटा, कित्याक राजेशाचो एक अष्टमीचो अनुभवूच वेगळो आसता. आमी घेता तो भजनी सकयल म्हण कीर्तन, तें गायन, एक जो उत्साह आसता पळय हो मोठो उत्साह राजेशा कडेन दिवन हांगा. आनी तो कृष्ण प्रेमी राजेश, तसोच आमकां सुद्दां तेणी कृष्ण प्रेमीत केल्लेलें आसा. कित्याक हांव तालिगांव म्हाका याद आसा तेन्ना तेजें सेलेब्रेशन आसतालें आनी त्या सेलेब्रेशनान आनी ह्या सेलेब्रेशनान कांयच फरक ना. म्हणजे तेजी जी भक्ती आसा पळय ती आजुनूच तशीच आसा, तितकीच आनी ती बीन मनांतल्यान काळजांतल्यान. हांव देव बरें करूंक म्हणटा राजेश बाबाक, असोच प्रेम आसचो, असोच कृष्णा बद्दल प्रेम जागृत दवरचो आनी सगळ्यांक परत एकदां परबी अष्टमीची. थँक्यू. गिरीश सरदेसाय. लास्ट 3-4 वर्सां जालीं हांव हांगा येता गोकुळ अष्टमीक. पूण हें हांगा एकदां आयलें की एक वातावरण सामकें अशें प्रसन्न वातावरण. तुजी ती भावगितां सगळें एक तुज्या आंगार कांटो येता कसो. हांगा ते राजेशाचो इनवॉल्वमेंट गोकुळ अष्टमी खातीर. आनी आमी राजेशाक पयलीं पसून पळयत आयल्या. कृष्ण म्हणजे राजेशालो सामको एक आवडती, सामकी क्लोज टू हिज हार्ट म्हणटा तशें. कृष्णाची भक्ती पळय राजेश करता इज रियली आमची स्पिरिच्युअल म्हणटा तशी दुसऱ्याकूय हें करपा सारकी, प्रवृत्त करपा सारकी. बाबा यो कृष्णाच्या मोगान पडा. हें अशें तुमी लायफ जगत आयलें जाल्यार अशें तुमकां साधना केली जाल्यार हें असो एचिवमेंट मेळपाक शकता. आनी राजदीपाचो एचिवमेंट लिपिल्लो ना. आनी राजेश ही असायन्स ऑल दीस सक्सेस टू कृष्णा. सो त्या राजेशाच्या हाजेर मोटिवेट जावन आमी सगळे हांगा येतात. आनी राजेशाक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. अशीच भरभराट जावं, अशीच राजदीप बिल्डर्स नांव कमवत वचूं.
दिसता कदाचित 2 वर्सां हो स्वाद आनंद म्युझिकाचो लोकांक मेळप एसोसिएशन रावलो की पॉझिटिव्ह वायब्रेशन वाडटा. कदाचित लोक सगळे चिंतून जे सांगिल्ले ते आपल्या पूर्ण फॅमिलीक घेवन आयल्या, थोडे आपल्या फ्रेंडांक घेवन आयल्या आनी अनएक्सपेक्टेड आमी 500 लोकांची तयारी केल्ली पूण अशें पळोवन चुकलां म्हाका सकयल ग्रावंड फ्लोराचेर लोक 600 क्रॉस जाले. सो दॅट इज रियली आमकांय स्फूर्ती खूब आयली. आमकां येणाऱ्या वर्सांनी तशें दिसलें की अशीं फंक्शनां करत रावप, लोकांक मेळत रावप, लोकांची पॉझिटिव्हिटी घेवत रावप, लोकांक घेवन लायफ एन्जॉय करप. सदांच जो म्हजो डायलॉग आसा, लायफ इज ब्युटिफूल विथ स्पिरिच्युअलिटी इट इज मोर ब्युटिफूल. कदाचित जे लोक येता एका वर्सा तांकां दिसता की हांगा आयले की एक बरें पॉझिटिव्ह वातावरण मेळटा, आपल्या फॅमिलीकूय घेवन येवचें. पयलीं लोक येतना पयलो एकटोच येता, नेक्स्ट इयर मागीर फूल फॅमिलीक घेवन येता. थोड्यो अश्यो सुद्दां फॅमिली आसा 3ऱ्या वर्सा येतना आपले मेवणे, आपले फर्स्ट फ्रेंड सर्कल अशें सुद्दां घेवन येता आनी ते एन्जॉय दीस. आत्तां एक अशी घटना घडली की एक मनीस वयर येयला आनी म्हणपाक की सर आपल्याक अशें दिसता की आपूण खंयच्या तरी एक व्हडल्या देवळान गेला, खंयच्या तरी एक स्पिरिच्युअल प्लेसीचेर गेला आनी थंय वचून आपूण गोकुळाष्टमी सेलेब्रेट करता. खूब खूब भितरल्यान अशें पॉझिटिव्हिटी येता आनी खूब बरें दिसता. येस, आजच्या जनरेशनान, आजच्या ह्या युगान हांव म्हणटलो की कृष्णा कॉन्शियसान जगप, स्पिरिच्युअल एनलायटन जगप म्हणजे हो जो प्रेशर आसा सगळो समाजाचो, प्रेशर, एन्झायटी, डिप्रेशन, ते सगळे जे मानसीक रोग आसा हांचेर प्रचंड विजय प्राप्त करपाची शक्ती नॅचरल प्राप्त जाता. त्यामुळे हे अशे फंक्शनां एटेंड करून एनलायटनाच्या लागीं वचप, योग, आत्मा आनी परमात्मा योग हो सजवून ताजे कडेन पर्यंत मार्ग आपलो व्हरप हें गरजेचें आसा. आनी ह्या पवित्र दिसा कृष्ण जन्म दिसा हांव इतलें सांगूंक सोदतलो लोकांक की लोकांनी अशें एक पावल फुडें वचून अध्यात्मा कडेन ओरिजिनल एनलायटमेंट ऑफ लायफा कडेन वचचें आनी जीवन हें सुंदर आसा आनी सुंदर जग आसा हेजो भरपूर उपभोग घेवचो. सो फायनली अगेन आय वील से life is actually beautiful. We need to sense it, we need to enjoy it with a way of enlightenment.